नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमका परत एक फावट आणि एक खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार आम्ही घेऊन येता. मानसी 2020. जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, प्रत्येक आयतारा आमी जे कंटेस्टंट आसा, आमचे मानसी आसा तांचे कडेन उलयता आणि जायत्यो गोश्टी आमी तांचे बद्दल जाणा घेवपाचो प्रयत्न करता. मार्च म्हयन्यान ऑडिशन जाल्ले आणि बिकॉज ऑफ कोविड-19 कोरोना व्हायरस पुराय जगभर, पुराय भारतान तशेंच आमच्या गोंयान आमकां लॉकडावनान रावचें पडलें आनी ताच्या नंतर मानसीचे ऑडिशन आशिल्ले ते आमकां ऑन एअर सुद्दां करपाक मेळोना बिकॉज ताजो फुडलो जो प्रोसिजर आशिल्लो टॉप 20 एंड देन ग्रँड फिनाले हो आमकां करपाक मेळचो ना देखून. पूण येस, परत एक फावट आमी तुमच्या मुखार येतले. जे ऑडिशन आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटले आणि बाकीच्यो जे आमचे कंटेस्टंट आसा तांचे टॉप 20 आनी ग्रँड फिनाले सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटले. पूण ताच्या पयलीं सद्या आमी एक सिरीज सुरू केल्लो आसा जो तुमी प्रत्येक आयतारा सांजे 7:30 वरांचेर पळयता. तो म्हळ्यार मानसी कंटेस्टंटांची वळख. तांच्या वांगडा आमी गजाली करता आणि आयज अशेच कांय मानसी म्हाज्या बरोबर आसा ज्यो आयच्या ह्या एपिसोडान आमच्या वांगडा गजाली करपा खातीर आसा. सगळ्यात पयलीं आमच्या बरोबर आसा दिप्ती वळवयकर. दिप्ती, वेलकम टू द शो. तशेंच आमच्या बरोबर आनी एक कंटेस्टंट आसा ताची आमी वळख करून घेतले. ते म्हळ्यार चंदन रिवोडकर. चंदन, वेलकम टू द शो. आणि तिसरे कंटेस्टंट जे आयच्या ह्या एपिसोडान आमच्या बरोबर आसा ते म्हळ्यार सारिका नायक. सारिका, वेलकम टू द शो. थँक्यू. सो हांव सुरू करता दिप्ती कडल्यान. दिप्ती, पयलो क्वेश्चन तुज्या खातीर आसतलो कारण आमी खुबशे जे कंटेस्टंट तांची वळख करून घेतात, तांच्या बद्दल जाणून घेतात. सो तुज्या बद्दल सगळ्यात पयलीं म्हाका सांग की तूं करता कितें, म्हणजे तूं प्रोफेशन कितें आसा तुजें एंड युअर हॉबीज ऑर बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी. LLB करता सध्या, लायक 4th इयर चालू आसा अँड VM सागर कॉलेज. आणि हॉबीज म्हणजे गेल्यार लायक डान्सिंग, सिंगींग, ट्रॅव्हलिंग, कुकिंगची आता आवडशी लागल्या मातशी. सो लॉकडावना खातीर हय लॉकडावन कुकिंग मातशें इंटरेस्ट येयलो असो. ओके, म्हाका एक सांग, तुवें म्हळें की तुका डान्सिंग आवडटा. सो LLB आनी डान्सिंग हो दोनूय जर मिक्सचर केलो जाल्यार तुका कितें दिसता सगळ्यान चड कितें लायक आसा तुका? डान्सिंग लायक आसा. ओके, पूण म्हाका एक सांग, आतां तूं फर्स्ट इयर ऑर फायनल इयर? एक्चुअली आफ्टर 12th करता हांव. सो आफ्टर 12 इट्स 5 years. सो आता 4th इयर चालू आसा. 4th इयर चालू आसा एंड जाल्यार एग्जामी बीन सोंपल्यो? इट्स एग्जाम जावंक ना, पोस्टपोन जायता फुडें व्हरता. ओके, सो म्हाका सांग की कितें आसता एक्चुअली. म्हाका आतां खूब एक आतुरकी आसा म्हाका जाणून घेवपाची की आमी फिल्म्स पळयतात, आमी सनी देओलाची फिल्म्स पळयल्या जेन्ना कोर्टान तारीख पे तारीख हे सगळे मोठे मोठे डायलॉग्स बीन आसता. इज इट रियल इन रियल लायफान, जशें रील लायफान आसता तशेंच आसता काय नॉर्मल आसता? तुमी तशें आसना एक्चुअली पळोवंक गेल्यार. सो नॉर्मल आसता? हय, नॉर्मल आसता. ओके ओके. एंड सो तुमकां प्रॅक्टीस बीन थंयसरूच तुमच्या कॉलेजीनूच मेळटा? आफ्टर आता 4th इयराक आमकां स्टार्ट करतले प्रॅक्टीस. नाल्यार युजली हांवें 6 months प्रॅक्टीस भायर घेतलेली. ओके ओके, क्या बात आहे. सो फर्स्ट कंटेस्टंट जे LLB करता एंड खरेंच खूब बरें दिसता जेन्ना अशे कंटेस्टंट आमच्या ह्या कार्यावळीन आमकां मेळटात आणि तांचे विचार आयकुपाक मेळटात. फुडल्या सुवातेर हांव येता चंदन हाजे कडेन. चंदन, तुजे बद्दल म्हाका सांग, तूं करता कितें बाय प्रोफेशन ऑर तुजे हॉबीज तुका कितें लायक आसा ताजे बद्दल सांग. हांव हाऊस वायफ आनी म्हजे 3 जाणां भुरगीं आसा. सो त्या भुरग्यांक घेवन हांव भुरग्यांनी म्हाका फुडें काडला. आतां आदी काय नासलें. हय, सो हांव डान्स करता, मागीर दिंडी तसले हेतून पार्ट घेता, मागीर फुगड्यो, मागीर दांडिया आनी आमचो भजनाचो ग्रूप आसा फॅमिली. चेडवां आनी चेडो म्हाजो तबले वाजोवन तो गाता. सो आमची फॅमिली भजन आसा. आनी कसल्याय हितून कितें ते प्रोग्राम आसा वुमन्साचो जाल्यार भुरगीं म्हाका फुडें काडटा आनी हांव तांकां लागून पार्ट घेवंक पावता. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें सांगपा अशें रांदपाक बी हांव आसत हुशार. पूण आतां लॉकडावन जाल्यार म्हाज्या भुरग्यांनी कितें कितें बरें नेवे नेवे डिशीस शिकयले म्हाका. भुरग्यांनी तुका शिकयले? हय, नेवे नेवे कितें हांव कितें करतालें बारीक मोठें, पूण आतां भुरग्यां कडसूनय शिकलें कितें कितें.
ह्या प्रश्नाचेर म्हाका येवपाक जाय. लॉकडावनान सगळेच जाण कुकिंग शिकल्या, ही गोष्ट बरी आसा, बट हे फ्युचरान कितले कंटिन्यू उरतले हे म्हाका जाणून घेवपाक जाय. पूण एक बरी गजाल आसा की तुमच्या घरान जो आर्ट फील्ड आसा किंवा कले खातीर जे तुमी काम करता ते खरेंच तितलेच तोखणाय करपा सारकें आसा. म्हाका दिसता इफ आय एम नॉट रॉंग तुमी आनी तुमची चली सुद्दां ह्या कंटेस्टांत पार्ट घेतिल्लो आसा न्ही? आसा हय हय ओके, सो आसा. आनी हांव मिस आबोली म्हणून विनर जाल्लें आसा, सेकंड रनर अप, आनी मागीर फर्स्ट रनर अप सॉरी, आनी हे कितें जोडी नंबर 1 क्या बात तितून आहे. हे जाल्लें आसा. आनी चेडूय म्हाजे तशें पार्ट घेता, आनी तिगाय जाणां चेडो पासून. सो तुका सगळ्यात चड कितें लायक आसा? म्हळ्यार डान्स लायक आसा, फुगडी लायक आसा, किंवा कुकिंग लायक आसा? तुका सगळ्यात चड कितें आवडटा? म्हाका चड लायक फुगडी, आनी हांव दुसऱ्यांकूय शिकयता फुगडी. बरोबर. सो खरेंच खूब बरें दिसता तुमचे कडेन वळख करून घेता आसतना. आनी एक गोष्ट सगळे आमचे कंटेस्टंट हांव तांकां सांगपाक सोदता की ऑडिशन रावंडाक ज्यांच्यांनी इतले बरे परफॉर्म केल्ले आसा ते पळोवपाक सुद्दां आमकां तितलीच मजा येतली. तेज्या खातीर थोडे दीस आमकां रावचें पडटलें, कारण जो पर्यंत सगळी स्थिती नॉर्मल जायना, आतां तर अनलॉक सगळे सुरू जाल्ले आसा, बट तरी सुद्दां भंय हो सगळ्यांच्या मनान आसता. आमी भायर वतना सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप, मास्क घालप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी कंटिन्यू आसा. जो पर्यंत ह्यो गोष्टी आसा, एक भंय आसा, तो पर्यंत तरी आमी गॅदरिंग किंवा ह्या कॉन्टेस्टाक फुडें व्हरूंक शकचे ना. आनी त्या खातीरच ऑडिशन अजून आमी ऑन एअर करूंक ना. थोड्याच दिसांनी तुमकां पळोवपाक मेळटले. आमचे फुडले जे कंटेस्टंट आसा ताजी वळख करून घेवया. ते म्हळ्यार सारिका नायक. सारिका, वेलकम टू द शो. थँक यू. सो सारिका, सांग. तुझ्या बद्दल सांग म्हाका, कितें करतात? हांवें एम.कॉम केल्लेलें आसा, एम.कॉम बिलीप केला, आनी हांव हाऊसवायफ इतल्याक लागून कारण म्हाका अजून मेरेन जॉब मेळोंक ना. इंटरव्यू जायते हाऊसवायफ इतले लागून खरेंच जॉब मेळोंक ना. जॉब मेळोंक ना म्हणून हाऊसवायफ, कारण म्हाका जॉब करपाची सामकी इच्छा आसा. आनी म्हाका ओके. दिसता जवळ जवळ 100च्या वयर इंटरव्यू जायत मेरेन दिल्लेल्यो आसा. ते आतां म्हाजे खंय चुकता म्हाका कळना, म्हणून अजून मेरेन जॉब मेळोंक ना, हो एक प्रश्न आसा. म्हणजे शिकून सुद्दां इतली वर्सां हांव घरान बेकार आसा. सो सारिका, म्हाका दिसता जॉब तूं म्हणटा की जॉब सोदता, एक पॉसिबिलिटी ही जावपाक शकता की तुवें स्वताचो कितें तरी बिझनस सुरू करपाक जाय, ह्या खातीरूय तुका जॉब्साची गरज आसची ना. ताजे बद्दल केन्ना चिंतलां तुवें? हय, चिंतलां. आनी तशे बारीक मोठे बिझनेस म्हाजे स्टार्ट आसा, ते हांव खंय मेन्शन करिना, पण अशे बारीक मोठे बिझनेस हांव खंय ना खंय तरी कितें ना कितें तरी म्हाजे चालू आसता. तशें हांव सारकें वेकंट आसता घरान अशें ना, जॉब मेळोंक ना म्हणजे हांव घरान फक्त वेकंट आसता अशें ना. कारण हांव चड बिजी आसता खरें, म्हाका टायम मेळना घरान आसून सुद्दां. म्हाका दिसता भायर आसलेले कामाक खंय तरी जाल्यार म्हाका एक मेळटलो आसलो टायम कितें तरी करपाक आनी स्पेंड, पूण घरान आसून हांव इतलें बिजी आसता की म्हाका कोणी कितें विचारलें जाल्यार टायमूच मेळना. म्हाका अजाप दिसता खरें, कामाक नासतना तुका टायम मेळना अशें म्हणटा कोणी तेन्ना. हांव घरान कितें बारीक मोठे बिझनेस हांव म्हाजे आसता चालू, चॉकलेट मेकिंग म्हण, होममेड चॉकलेट्स बीन तसले हांव बिझनेस ते म्हाजे चालू आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार म्हाज्या आवडी ज्यो आसा त्या आवडी फुडें म्हाका आनीक खंय टायम मेळना एक्चुअली. तुका कितें आवडटा? हॉबीज कितें आसा तुजी? हॉबीज म्हटल्यार आतां म्हाका डान्सिंग, सिंगींग, एक्टींग, रायटींग, रिडींग. कित्याक रिडिंगा शिवाय रायटींग तुजें जायना, तेका लागून रिडींगूय आसता म्हाजें. तेजे उपरांत रायटिंगान आतां हांव कविता बरयता, लेख बरयता. मागीर आतां हितून भांगर भूंयन म्हाजो हें येता, एक कॉलम येता, रेसिपीचो कॉलम येता. सो रेसिपी कॉलम म्हाजो चालू आसता, त्यो बरयता. सो तूं तेज्या स्वताच्यो भायर रेसिपीज करता काय? स्वताच्यो म्हणजे आमच्यो ज्यो आमी डेली जेवणान वापरता त्यो. आतां खुबशे रेसिपीज येता, बुक्स येता आनी कितें येता जे फास्ट फुडाचेर आसता किंवा हायफाय कितें तरी जेवणां आसता पळय ती तेंचे येता. म्हणून हांव म्हज्या गांवांतली जेवणां म्हणून ब्लॉग येता, जे आमी डेली जेवणान वापरता. सादे हे रेसिपी आसा ज्यो चण्याचो रोस जावं कुल्ल्यांचे जावं तिसऱ्यांचे, असले सादे जे आसा तेजेर केन्ना हे रेसिपी अशे चडशे पळोवपाक मेळना आमकां. तेजेर त्यो रेसिपी म्हज्यो आसता. इवन सोलकडीची सुद्दां रेसिपी मेळटली. सो आयज आयतार जे आमी शूट करता, आनी आयतारच्या अशा टायमार जेन्ना कुल्ल्यांची बीन
मोठ्यो गजाली आमी करतात तेन्ना तोंडाक उदक तर नक्की सुट्टा. नेक्स्ट टायम रेसिपी बरयता आसतना म्हाका एक पोर्शन तयार करून धाडप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सारिका तुवें घेवपाक जाय आतां. एंड बट हांवें तुजी एक्टिंग बीन पळयलें. आयज तांतयांची कडी येयल्या. संडे टू संडे येता. सो आयज म्हाका दिसता जेवणाच्याच गजाली करूया आमी, कारण आयज दिसूय बरो आसा. सारिका म्हाका एक सांग, तुजें हांवें एक्टिंग पळयल्या, तुवें आल्बम्स व्हिडिओ आल्बम्सांनी काम केल्लें आसा, सो तुका एक्टिंग चड आवडटा ऑर कुकिंग, कितें चड आवडटा तुका? एक्टिंग आनी कुकिंग हें केलें जाल्यार हांव एक्टिंग पयलीं म्हणटलें. पूण तशें आवडटा म्हाका दोनूय करपाक. आनी हितूनच म्हाका डान्सिंगूय आवडटा चड. हांव एकूच अशें ह्याच क्षेत्राचेर हांव बोट दवरून सांगूंक शकना की म्हाका हेंच चड आवडटा म्हणून. पूण सगळ्योच म्हाका तशें आवडटा. आतां तेज्या भायर ज्यो बारीक बारीक आवडी म्हणजे मेहंदी घालप आहा, आमचे रांगोळी घालप आसा. मागीर तेज्या भायर म्हाजो फुगडी ग्रुपूय आसलो, पण आतां सद्या तो ना. फुगडी ग्रूप पयलीं आमी फुगडी ग्रूप घालून ऑल ओव्हर गोवा सगळे कडेन कॉम्पिटिशनाक गेल्लेली आसा. मागीर तेज्या उपरांत 70रीन पयलेच फावट हांवें आमचो दांडिया ग्रूप केल्लो. 70रीन तेन्ना कोणाचो दांडिया नासलो, कोण घालिनासले. आनी आमी दांडिया ग्रूप केल्या उपरांत आमचो पळयलो आनी खुबश्या जाणांनी आमकां सांगलें की आमकां दांडिया शिकपाक जाय. तेन्ना आमी खूब कडेन वचून आमी दांडियाचें ट्रेनिंगूय दिल्लेलें. हांवें आनी म्हाज्या भावान सचिन गांवस दोगांय जाणां आमी वचोन दांडियाची ट्रेनिंग दितालीं. खूब कडेन आमी ट्रेनिंग दिल्लेलें. इवन फुगडेचें सुद्दां हांव प्रशिक्षण तेन्ना दितालें, कार्यशाळा. अजुनूय खंय म्हाका पयलें जाल्यार हांव वयतां शिकोवपाक. जेंकां उमेद आसता तेंकां एक वेळ तेंकां कोण कोचिंग दिवपाक मेळना तेन्ना ती म्हाका कॉल करीत जर कोणी जाल्यार हांव अजुनूय वचोन तेंकां ट्रेनिंग दिता. बरोबर. सो म्हाका दिसता ही आमची मानसी तिगांची तुमी वळख सद्या पळयलेली आसा, आनी आनीक तांच्या बद्दल जाणून घेवपाक जाय म्हाका, बिकॉज ह्या लॉकडावनान खुबश्या जाणांनी स्वताक इंट्रोस्पेक्ट करपाचो टायम मेळ्ळो खुबश्या जाणांक, आनी स्वताक केलोय बीन. एक बरी गोष्ट आसा, आमी जितले आमच्या मानसी कडेन उलयल्या तांचे जे थॉट प्रोसेस आसा किंवा तांचें थिंकींग जें आसा तें आउट ऑफ द बॉक्स आसा. हें सगळ्यांक आमकां आतां पर्यंत कळ्ळां आसतलें. आनी प्रत्येक मानसी, प्रत्येक जी स्त्री आसा जी आमच्या ह्या कॉन्टेस्टांत जी भागीदारी जाल्या ती, प्लस आमच्या गोंयच्यो प्रत्येक स्त्री आसा तांचे कडेन जी कला आसा किंवा आनीक कितें तरी करून दाखोवपाची जी उमेद आसा ती पळयल्यार खरेंच खूब बरें दिसता. आनी आमचो हो मानसी जो प्रोजेक्ट आसा तो कितलो सक्सेसफूल जातलो हो ताजे वयल्यानूच आमकां एक दृश्य दिश्टी पडटा. दिप्ती, हांव तुजे कडेन येता. दिप्ती, म्हाका सांग, ह्या लॉकडावनान तुवें कितें केलें? जेन्ना लॉकडावन सुरू जाल्लो, आमी घरा कडेन आशिल्ले, भायर सरपाक मेळनाशिल्लें. कितें केलें म्हणजे फर्स्ट थिंग कुकिंग शिकलें. लायक केन्ना इंट्रस्ट दिनासलें हांव कुकिंगान. इंट्रस्ट दिवपाक गेलें अशें, लायक पळोवया म्हणलें कितें तरी न्यू डिशीज रेडी करून शिकलें करपाक. आनी म्हाजी मम्मा मास्कां करपाक लागली. लायक आफ्टर कोविडा जालें सो शी मास्कां करपाक, आनी तिणें खूब जाणांक मास्कां दिल्या लायक डिपार्टमेंट्सांनी बी व्हरोन. सो हांव तिका हेल्प करतालें लायक मास्कां करपाक बीन. आनी या कुकिंग, मास्कां हेच सगळें शिकलां चड. आनी फॅमिली एक्चुअली पळोवंक गेल्यार चड टायम दिवंक मेळना, हरशीं टायम दिवंक मेळनासलो. बरें, सो तूं म्हणटा की कुकिंग तुका पयलीं कळनाशिल्लें? ना, तितकें ना, कळनासलें. बरें, बट कितें शिकलें? नवीन डीश म्हणजे बारीक बारीकशें करपाक येतालें. बरें, नवीन डीश मागीर चिकनचे डिशीज चड शिकलें हांव. चिकनाचे डिशीज एंड ऑल. बिरयानी एकदां फर्स्ट टायम ट्राय केल्ली आनी बरी जाली शी. बरी जाली. आनी हे तुका म्हणजे तुवें स्वताक सर्टिफिकेट दिल्या ऑर तुका कोणी सांगली? ना, सांगलें एक्चुअली म्हाका. सो भावाक बी आवडली. तेंच्यांनी म्हटलें बरी जाल्या, गूड अटेम्प्ट. बरें आसा. सो एक थॉटूय येयलो की एक फास्ट फूड स्टार्ट करचो कसो. अरे वा. लायक चिकनाचे डिशीज. म्हाका दिसता हो थॉट सगळ्यांच्याच तकलेन आयला आसतलो की आपूण बरें रांदता आनी आपूण फास्ट फूड सुरू करपाक शकता असो. बट म्हाका एक सांग, तूं केक ट्राय केली काय ना घरा कडेन? हय. हो प्रश्न हांव सगळ्यांक विचारतलो आनी सगळ्यांचो आन्सर हय आसतलो इतलेंच हांव मानता, कारण प्रत्येक घरान एकदा ना एकदा तरी केक हो प्रकार जाला आसतलो. तो मागीर कसोय जावं, सक्सेसफूल अटेम्प्ट जावं किंवा फेल्ड अटेम्प्ट जावं. आनी ह्या खातीरूच अख्ख्या मार्केटांतल्यो बिस्कीट शॉर्टेज जाल्ल्यो एका टायमार, आनी केक हो प्रकार दिश्टी पडटलो. तुवें केल्ली ऑर तुज्या फॅमिलीन आनी कोणी केल्ली केक? हांवें केल्ली. आनी बरी जाली? हय, बरी जाली. आनी पेडे सुद्दां केले हांवें, लायक दुदाचे. कितें सांगता? आनी गूड
हय आनी ते करून ते फर्स्ट टायम केले ते चड बरें जालें, सेकंड टायम करून बरें फर्स्ट टायमूच बरें जालें. सो टोटल सुपर मार्केट, स्वीट मार्केट, फास्ट फूड, केक तू सगळे करपाक शकता सध्या घरा कडेन. कॉन्फिडंटली सांगू शकता, कोणें कितें सांगलें करपाक करूं शकता. चंदन, हांव तुजे कडेन येता. म्हाका सांग, जेन्ना लॉकडावन जालें ताच्या नंतर आमी घरा कडेन आशिल्ले, तुवें नवीन गोश्ट कितें शिकले घरा कडेन? सर लॉकडावनान न्हू कितें जालें, आमकां प्रॅक्टीस करपाक चान्स मेळनासलो भजनाची. ती ओके. बरी आमकां प्रॅक्टीस करपाक चान्स मेळ्ळा. आनी दुसरें म्हणल्यार नवे डिश शिकले खरें, म्हणल्यार मजा चड येयली की भुरग्यांच्या हातींतल्यान रांदून म्हाका वाडलें हेंच्यांनी, ते खावपाक मजा येयली. आनी दुसरें हांव कितें शिकलें की सगळीं रांदपाक शिकता न्हू, पूण हांव फिशींग शिकलें सर. वा, तू रावता खंय? रावता खंय? कांदोलीम. कांदोली. आणि फिशींग खंय वताले फिशींग करपाक? निल्ला. निल्ला. आणि बरें नुस्तें मेळटा थंय? हय, आमकां खूब टिपरे बी मेळटाले. आणि बिगस्ट कॅच खंयचो आशिल्लो? खंयचें नुस्तें तुका म्हणजे सगळ्यान व्हडलें किंवा बरें नुस्तें खंयचें लागिल्लें? चडशें म्हणल्यार गोब्रो एकदां मेळ्ळो. ओके. हय. अजूनय वता तूं? अजून आतां ना सद्या. ओके. सद्या ना. हय. सगळीं रांदपाक बी शिकता न्हू, हांव फिशींग शिकलें. क्या बात. रांदपाक जाणात न्हू आमी. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे मास्कां करतालीं आमी. हय, शिंवता आनी भुरगीं शिंवता. सो आमी मास्कां एका हॉटेलाक बी हें केल्या. ओके ओके. म्हाका दिसता खरेंच खूब बरी गजाल. ती हॉबी कसली आसना, जेन्ना तूं शिकता नवीन कितें तरी, तें स्वता खातीर आनी आपल्या बुद्दे खातीर सदांच बरें आसता. ही गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय. नवीन गोश्ट जेन्ना शिकता तेन्ना ती केन्नाच वेस्ट वचना. ती खंय ना खंय तरी तुका उपयोगी पडटा आनी ती मागीर कसलीय आसना. जशें चंदनान म्हळें की आपूण फिशींग शिकलें. येस, ही सुद्दां खरेंच खूब मजेशीर गोश्ट आसा. फिशींग करपाक जी एक फ्रेंड्सा वांगडा जेन्ना आसतना आनी जेन्ना फिशींग करपाक वता तेन्ना ती एक मजा आसता. सांग चंदन. सर आनी कितें म्हटल्यार म्हत्वाची गजाल, तूं जाणा आतां की नुस्त्याक तेन्ना नुस्तें चड येयनासलें. बरोबर. सो आमकां नुस्तें मेळ्ळें जाय तशें आनी फायदोय जालो. एक्झॅक्टली. शिकलें म्हणून. हीच एक गजाल म्हाका दिसता आमचे पंतप्रधान सुद्दां सांगता की आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोंय ही आमचे फाटल्या दिसांनी लॉन्च जाल्लें आसा. स्वता खातीर स्वता कल्टिवेट करप आनी स्वता खावप ही गजाल खरेंच खूब इतली सुंदर आयडिया आसा. जेन्ना तुमी करता तेन्ना तुमकां कळटलें. तेन्ना पयलीं म्हणटाले की तें जावचें ना किंवा अशें जातलें तशें जातलें. बिलीव मी, जेन्ना घरा कडेन तुमी माड लायता आनी माड व्हडलो जावन तुमकां नाल्ल मेळटा तेन्ना सुद्दां तुमकां खरेंच बरें दिसता. कारण म्हाज्या घरा कडेन आमी खुबशीं झाडां किंवा माड हे लायिल्ले आसा. सो येस, खूब बरी गजाल आसा चंदनी. मुवींग टू सारिका. सारिका, म्हाका सांग, ह्या लॉकडावनान म्हाका दिसता तूं तुजो टॅलंट आमकां सगळ्यांक खबर आसा. व्हिडिओज पळयता, एक्टींग पळयता, तशें तूं जालें कुकींग, हे सगळें. हेजे व्यतिरिक्त जर नवीन गोश्ट कितें आशिल्ली जर तूं शिकलें जाल्यार कितें आसा ती? ना, ऍक्च्युली हांव तेच चिंततालें की ह्या लॉकडावनान सगळीं जाणां सांगतालीं, आपले स्टेटस घालतालीं किंवा कितें आपूण शिकलें हें सगळें सांगतालीं. पण हांव चिंतता की हांव कितें आनीक शिको काय म्हणून. आनी म्हणजे शिकपाचें जाल्यार कितें नवीन शिकपाचें. हाजी उरली हाजी शिको हांव. कारण पयलीं हांव रेसिपींचेरूच येता. रेसिपी म्हटल्यार हांव पयलींच रांदता बरें आनी इवन म्हाजे कडेन रेसिपी बरयल्ली आहा. तुवें सांगलें की हेच्या व्यतिरिक्त कितें केलें जाल्यार सांग म्हणून. पूण तितूंतल्यान हांवें लास्टाक केलां म्हणजे सगळ्यांक तुवें विचारतलो म्हणून म्हाका विचारूंक ना तुवें केक केलो काय ना म्हणून. तू केक केला, शुअर. केक केला हांवें आनी 3-4 फावटी केक केलो आनी इवन बेस्ट केक जालो तो खरेंच. आनी म्हज्या चलयेच्या बर्थडेक हांवेनूच केक केलो आनी इतलो सुंदर केक जाल्लो. 3 लेयर्स बीन घालून करता तसो केक सुंदर मस्त प्रमाणे तो केक जाल्लो. आनी खरें सांगता, आवय बीन म्हणटाले, तुवें म्हटलें पळय तेन्ना म्हाका हांसपाक येतालें. आवय बीन म्हणटाले की
ह्या लॉकडाऊनान कोणी आनी कितें शिकला असो जाल्यार ना शिकला असो पण केक सगळे शिकले सारखे. प्रत्येक घरात केक शिकले मनीस सगळे जाण घरातली सगळे जाणां म्हणजे कोणाचो एक बर्थडे जालो तो लास्टाक मागीर रव्याचो सुद्दां जावं रवो करून तो रव्याचो तो केक पण कसो ना कसो केक हो शिकला. आणि रेसिपीच्या भितून हांवें आनी एक नान कटाई प्रकार आसता बिस्कीट त्यो नान कटाई ते हांवें ट्राय केल्यो आनी त्यो मस्त जाल्ल्यो सारक्यो. आणि तेज्या भायर रेसिपीज हांवें बरोवन काडल्यो ज्यो म्हाका दिवपाक जाय भांगर भयण हांव धाडटा त्यो रेसिपीज हांवें बरोवन काडल्यो खुबश्यो. आणि हेच्या भायर आमचे डान्स प्रॅक्टीस सदांच जावपाक लागली टायम मेळटा म्हणटी आनी हरशीं म्हणून म्हाका टायमाचो काय प्रश्न ना कारण हांव केन्ना कितें जॉबाक भायर सरनासलें आनी म्हाका टायम मेळना अशें कितें जायनासलें आनी हांव घरानूच आसता म्हणटी म्हाका व्हडलोसो फरक पडोंक ना. खूब जाणां अशें म्हणटालीं की लॉकडावनान वाज येयलो हांव म्हणटालें की वाज येयल्यार जाता पूण कोरोना येवंक जायना. एक वेळ वाज येयल्यार क्या उपकारता बात है. पण कोरोना येवपाक जायना. हांव अशें म्हणटालें कसो तुमकां वाज येता घरान कितलीं तरी कामां आसता करपाक सो वाज येवपाक कारणूच कितें घरान आमी कितलेशेच कितें करपाक शकता न्ही घरान बसून अशें हांव सारकें. तांकां सांगतालें की म्हाका कोणी वाज येता अशें म्हणटालीं ती. हेच्या भायर हांव स्टिचिंगूय करता. हांव खंय शिकपाक वचोंक ना पण स्टिचिंग हांवें हांव शिवपाक लागलें सो शिवपाक लागलें खंय तरी पळयलां खंय तरी वचोन शिकलां अशें कांय ना पण जें कितें आहा ड्रेस आनी कितें आहा तें हांव शिवता ड्रेस सो ती एक म्हाजी हें आसा हॉबी आसा हांव तें स्टिचिंगूय करता. आनी तेजे भायर हांवें ह्या फावट हांव बरयता कविता बरयता लेख बरयता म्हणून सांगलें पण तेज्या भायर हांवें हिंदी बरोवपाक स्टार्ट केलें. पयलीं बरयतालें हांव कॉलेजीन आसतना बरयल्लें सगळींच जाणां म्हाका दिसता एक ना एक तरी कविता हिंदीन बीन बरयता कॉलेजीन आसतना. सारकें आनी मोगान पडला काय तर सगळ्यात बरयता. बरयतात आनी मोगान एकदां तरी पडटात आसतलें कॉलेजीन आसतकीर. खरें दिसलें तुका जाणा हांव. बरी गजाल आनी मोगान पडपूय बरी गजाल आनी बरी मोगान गजाल पडोन कविता बरोवपूय बरी गजाल. बरी गजाल हय. मोगान पडोन कविता बरोवंक ना जाल्यार ताचो फायदो ना. कांयच फायदो ना सारकें. हय सो ही एक कविता गजाल बरोवंक आसता हय. ही एक गजाल नवी शिकला आयज हांव मोगान पडोन जर कविता बरोवंक ना जाल्यार त्या मोगाचो फायदो ना. फायदो ना. ती लेखी स्वरुपान उरता खंय तरी. सारकें हो एपिसोड पळोवन म्हाका दिसता सगळे मोगी 2 दीस तरी फेसबुकाचेर आमकां कविता पळोवपाक मेळटल्यो. कविता पळोवपाक मेळटल्यो. सो हिंदी शायरी ज्यो पयलीं बरयल्ल्यो आसल्यो त्यो हांवें म्हणजे तेन्ना बरयल्ल्यो तितून आनी आतां हांव बरयता तितून खुबसो फरक जाता. तेन्नाच्यो वाचून म्हाका कळटा की खंय तरी हांगासर कितें तरी चेंजीस जावपाक जाय आनी जावपाक जाय चेंजीस. सो ते हांवें रेक्टिफाय केले चेंजीस केले आनी त्यो म्हाज्यो शायरी तयार जाल्यो खुबश्यो शायरी तयार जाल्ल्यो आसा म्हाजे कडेन आतां. सो हिंदीन इवन गजल बरोवपाक ट्राय केली हांवें. क्या बात है. गजल बरोवपाची ट्राय केली. जे टॅलंट आमी म्हणटा तो टॅलंट सोदपाचो प्रयत्न मानसी ह्या कॉन्टेस्टांतल्यान आमी सुरवात केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता आमी करेक्ट वाटेर आसा जेन्ना सारिका चंदन दिप्ती ह्या सारकिल्ली जेन्ना मानसी हांव तांकां मानसीच म्हणटा कारण तांचो टॅलंट इतलो बरो आसा आनी नवीन कितें तरी करपाची एक तांचो एक प्रोसेस आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा आनी जो पर्यंत ह्या विचाराची स्त्री ह्या विचाराची बायला ह्या विचाराची चली आज आमच्या समाजान आसा तो पर्यंत तरी आमचो समाज केन्नाच फाटी उरचो ना आनी इतलेच म्हाका खरेंच दिश्टी पडटा. लास्ट प्रश्न हांव तुमकां सगळ्यांक विचारपाक सोदता स्टार्टींग विथ दिप्ती जेन्ना तुवें मानसी ह्या कॉन्टेस्टा बद्दल आयकलें कितें आशिल्लो थॉट तुज्या तकलेन आनी कित्या खातीर मानसी ह्या कॉन्टेस्टान भागीदारी घेतली? फर्स्ट ऑफ ऑल हो मानसीचो एड म्हणजे मोमन पेपरार पळयलो एक्चुअली एंड शी वॉज लायक शी टोल्ड तिणेंच म्हाका सांगलें तुका वचूंक जाय ट्राय करूंक जाय जाल्यार कर. लायक म्हाका एक्चुअली आवड पयलींच्यानूच आसली लायक खंय तरी एक स्टेज परफॉर्मन्स दिवचो लायक शोन टीव्हीचेर सदांच पळयतालीं आमी दुसऱ्यांक पळोवन हांव इन्स्पायर जातालें सो आतां म्हटल्यार आतां एक मेळ्ळा ऑपॉर्च्युनिटी सो ट्राय करया. सो मम्मा म्हणपाक लागली वॉच सो हांवें ओके फायन म्हटलें ऑडिशन्स दिवया फुडें जालें सिलेक्ट जालें ना जाल्यार नो प्रॉब्लम नेक्स्ट टायम ट्राय करपाचें. सो म्हाजे हिसपान हो प्लॅटफॉर्म खरोच बरो मेळ्ळा म्हाजो टॅलंट तरी शोकस करपाक म्हाका. हांव वता चंदना कडेन. चंदन जेन्ना तुवें आयकलें मानसी कॉन्टेस्टा बद्दल तुज्या तकलेन कितें आशिल्लें सगळ्यांत पयलीं? सर म्हाका न्हू हे मोबायलार शेअर केल्ले कोणी मानसी प्रोग्राम हा म्हणून सो म्हाजे कितें नेम आसा न्हू सिलेक्ट जावं ना जावं पूण म्हाजे कडेन कितें टॅलंट आहा न्हू तो हांव करून दाखोवंक जाय असो म्हाका एक हें आसा. आनी त्याहून म्हाजी भुरगीं म्हाका धुकलतात
की कितेंय जावं तूं आपलो जो टॅलंट आहा तूं दाखय म्हणून म्हाका भुरगीं धुकलता तेन्ना आनी म्हाकाय बी उमेद वचपाक आनी कितें म्हाजे कडेन आहा तें टॅलंट दाखोवपाक आनी म्हाका पण अशें दुसऱ्याय बायलांनी येवचें अशें म्हाका माझे मन अशें म्हाका दिसता. बरोबर बरोबर. एक इन्स्पिरेशन घेवप भरपूर गरजेचें आसा. आनी एक गोष्ट तुवें जेन्ना म्हटलें की तुमची भुरगीं तुका प्रोत्साहन दिता फुडें सरपा खातीर आनी ताज्या खातीर तुका सगळ्यान पयलीं हांव श्रेय दिवपाक सोदतां कारण भुरग्यां मदीं हो विचार येवपा खातीर पेरंट्साचो मोठो हात आसता की बाबा आपल्या पेरंट्सांक कसो सपोर्ट करप, कशा तरेन तांकां फुडें काडप किंवा भुरग्यांचे तकलेन हे विचार येवपाक पेरंट्साचो हात आसता. त्या खातीर तुका सगळ्यान पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणपाक सोदता की खरेंच खूब बरी गोष्ट आहा तुमच्या घरान जे कला आनी कले खातीर जो मान आसा. थँक्यू चंदन. हांव वता सारिका कडेन. सारिका, जेन्ना मानसी हे कॉन्टेस्ट तुवें आयकलें कितें आशिल्लें तकलेन सगळ्यान पयलीं? सांगपाचें म्हटल्यार हेच्या पयलीं पळय हांवें एक 5-6 तरी इव्हेंट हांवें कॉन्टेस्टान भाग घेतलेले आसा, केल्लेले आसा. जंय थोडे कडेन बरो हे मेळ्ळो म्हाका, म्हटल्यार थोडे कडेन मातशे निराशाजनक गोश्टी जावपाक लागल्यो. निराशाजनक गोश्टी म्हणजे अश्यो न्हू की प्रायज मेळोंक ना बीन अशातली गजाल न्ही. खूब कडेन म्हाका प्रायजां मेळ्ळी, अवॉर्ड्स हे मेळ्ळे म्हाका. सो थोडे कडेन अशें जावपाक लागले, दिसपाक लागले की हे जे इव्हेंट जाता हे फक्त पयशांक लागून जातात काय. एक्झॅक्टली. अश्यो गजाली जाल्यो आमच्या वांगडा, जाल्यो कांय कडेन गजाली अश्यो जाल्यो की पयशे घेतले आनी त्या लेवलाचो कार्यक्रमूच जावंक ना अशें जावपाक लागले. अंतरा आमच्या हितून जालो, मार्शेलान जाल्लो तितून क्वीन अंतरा. तो प्रोग्राम इतलो बेस्ट जालो म्हणजे मस्त तेंच्यांनी सुंदरूच ऑर्गनायझेशन केल्लेलें. खरें न्ही, म्हणजे मिसेस साखळी प्रोग्राम जालो हांगासर साखळेन, तो इतलो सुंदर प्रोग्राम जालो. कांय कडेन जे प्रोग्राम जाले हांव नांवांय सांगपाक हांगा सोदिना तेंची नांवां, म्हणजे खुबूच तेंच्यांनी सामके पयशांचेच खेळ कसो केल्लेले प्रोग्राम. आनी तेजे उपरांत अशें दिसपाक लागलें की अशा इव्हेंट्सांनी भागूच घेवपाचो ना आतां, अशें खरें म्हजे तकलेन आसलें. आनी मानसीचें जेन्ना आयकलें, अरे प्रुडंट मिडिया असो कितें तरी कार्यक्रम करता, सो म्हाजे जे तकलेन आसलें अशा प्रोग्रामांनी भाग घेवपाचें ना हें म्हाजें खंय तरी खंयच्या खंय गेलें. आनी मानसीन म्हटलें हांव भाग घेतलें म्हणून हांवें चिंतलें, कित्याक प्रुडंटा सारकी मिडिया एक असो अशा तरेचो एक प्रोग्राम करता आनी मेन म्हणजे बायलांक प्लेटफॉर्म मेळोवन दिता अशा तरेचो. तेन्ना आमच्या भितर खुबश्यो कला आसता पण आमकां त्यो दाखोवपाक आमकां स्टेज मेळना. एटलिस्ट आमी कॉलेजीन आसता तेन्ना आमी खंय तरी कॉलेजीन आमी कितें आसता प्रोग्राम आसता भाग घेता, आमी आमच्या भितर कितें आसता ती दाखयता कला. पूण तेज्या उपरांत कितें, तेज्या उपरांत आमकां स्टेज मेळना. आमचे कडेन कला आसता पण दाखोवपाक स्टेज मेळना. तेन्ना अशा तरेची स्टेज मेळप सामकी आमकां एकदम ऑपॉर्च्युनिटी आसता ती आमी कशीच सोडपाक जायना. आनी इवन हांव सगळ्यांकूच सांगतलें बायलांक. बरोबर. म्हाका दिसता खूब बरी गजाल तुवें सांगली आनी ह्या वेळार एक गोश्ट म्हाका खरेंच परत एक फावट सांगिनशें दिसता, जी गोश्ट एक कांय एपिसोड पयलीं हांवें मानसीनूच सांगिल्ली की येस, खुबशे अशे इव्हेंट ऑर्गनायझर्स आसतात जे पयशे घेवन इव्हेंट्स करतात आनी लोकांचे जे टॅलंट आसा ताचो गैरवापर करतात. एक गोश्ट परत एक फावट सांगता, अशें करूं नाकात. तांचो खूब मेहनत आसता, तांची मेहनत, तांचे एक इमोशन्स आसता तातूंत आनी जेन्ना खंय ना खंय तरी आपलो टॅलंट दाखोवपा खातीर फुडें येतात जाल्यार तांचे कडल्यान पयशे घेवन तरी ह्यो गोश्टी करूं नाकात. थोडेशे पयशे तुमी हे करता, कॉन्टेस्टंटां कडल्यान घेता, पण त्या लेवलीचो प्रोग्राम जावपाक जाय आनी थंयसर खंयसर तुका पयशे दिता आनी तुका आपूण विनर करता असल्यो थंयसर हे जावपाक जायना. त्या टायमार जे आसा तेन्ना कलेची सारकी थंयसर हत्या केली वयता. तेन्ना इतली निराशाजनक हे जाता, जेच्या भितर कला आसता तो इतलो डिमोटिवेट जाता, एक्चुअली इन्स्पायर्ड जावचें म्हणून तो डिमोटिवेट जाता आनी तो खंय तरी आपले कलेची हत्या करता आपल्या भितरच की आपूण फुडें भाग घेवचो ना. अशे तरेचे जे थिंकींग येता ते ह्या खातीर येता. सो सगळ्यांनी म्हणजे येस सारिका, तुवें खूब बरी गोश्ट सांगली आनी थँक्यू व्हेरी मच. हांव परत एक फावट सांगता की टॉप 20 जे आसा ते आमी थोड्या दिसांनीच तुमच्या मुखार घेवन येतले जेन्ना आमचे ऑडिशन ऑन एअर आसतले तेन्नाच्यान. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमकां प्रुडंटाचेर पळोवपाक मेळटल्यो एंड तो पर्यंत तुमी एन्जॉय करात आनी थँक्यू जे आमचे मानसी आसा सगळ्यो तांच्या खातीर हांव म्हणपाक सोदता. थँक्यू, तुमी इतले बरे कॉन्टेस्ट आमच्या खातीर दिलो त्या खातीर. देव बरें करूं आनी पळयत रावत फुडें. थँक्यू व्हेरी मच.